गणपतीचे आमच्या ऑलमोस्ट सगळें काम कंप्लीट जाय गेल्लें आहा. आयचो शेवटचो दीस आसा. फाल्यां लोक गणपती व्हरपाक येतले. थोडेशे जे अंतीम टप्प्याचें काम आहा तें चालू आसा, पण नियोजनबद्ध टायमानुसार आमी आयचे टार्गेट कंप्लीट करतले अशें आमचें प्लॅनिंग आसा. आनी येणाऱ्या गणेश चतुर्थीक लोकांच्या घरान बरे तरेन ह्यो मुर्त्यो पावपाच्यो अशी इच्छा व्यक्त करता. तशेंच देवान सगळ्यांची चवथ बरी करची आनी सगळ्यांक मंगलमय अशे दीस फुडें येवचे अशी बी इच्छा व्यक्त करता. ह्या फावटी पळयता जाल्यार तुमी फूल फॅमिली सामको उत्साहान भरलेले आहा. तर एक कसो एक प्रकारचो जेन्ना एक फूल फॅमिली सपोर्ट करता खंयच्याय बाबतींत कसो ह्या आयज गणपतीचो हे कसो उत्सव दरवर्षी प्रमाणेच हे जे आसता हे आमचे दरवर्षीचेच काम ह्याच पद्दतीन चलता. शेवटी गणपती मूर्ती तयार जाल्या नंतर रंगकामाक सगळेच आमचे फॅमिली मेंबर्स भितून हातभार लायता आनी जे काम आहा ते प्रत्येक जाण आपापल्या आवडीनुसार जे आपणाक जे बरे तरेन करपाक शकता अशा तरेचे काम जे आहा ते आपूण करीत आसता. एक प्रकारचो तुमी आतां ती माती जी हाडटात आनी ती हाडप घालप प्रोसेस करतना कितके दीस तुमकां लागता? हे काम आमचे मे म्हयन्या पासून सुरवात जाता. म्हणजे पयलीं आमी ती माती शेतान मेळणारी माती हाडटा आनी ती माती हाडून मागीर घरा कडेन हांगासर दवरप. ज्या जाग्यार चित्रशाळा आमची आसता त्या जाग्यार दवरप, भायर दवरप ती पावसाक. आनी मे म्हयनो सोंपताच पावस जेन्ना सुरू जाता त्या पावसाच्या आगमनान आमी तें काम सुरू करता. आनी माती फुवून जाल्या नंतर तें काम करपाक म्हणजे सुविस्कर अशें माती मेळटा आमकां ती आनी मागीर ते मशिनान घालून आमी ते मळपाक लागून घेता. आनी ते मोल्ड जे आसता आमचे साचे जे आसता साच्यान प्रेस करून वेगवेगळ्या सायजीच्यो मुर्त्यो जश्यो आमकां जायो ऑर्डर जशी आसता त्या प्रमाणे आमी ते काडटा. पयलीं ल्हान आसतना आमी जितलें कितें काम जायनासलें मात थोडें कितें आसा अशें म्हटल्यार उंदीर रंगप नाल्यार मोदक रंगप तशें काम करतालें आनी तेन्नाच्यानूच आमकां पेंटींग करपाची खूब ओड येयली. आनी तेज्या उपरांत 2 वर्सां पयलीं हांवें रेखणीचें काम सुरवात केलें. रेखणीचें काम करप म्हटल्यार मातशें खूब डिफिकल्ट आसता. तें हांवें म्हज्या पप्पा कडल्यान आनी भावा कडल्यान शिकून घेतलें. तेंच्यांनी हेल्प केलें म्हाका खूब शिकपाक. आनी सगळी फॅमिली आमची बरोबर जेन्ना आसता तेन्ना खूब बरें दिसता काम करपाक. सांजचे आमी सदां 2 म्हयने सुमार कॉलेजींतल्यान नाल्यार कामा वयल्यान येता आनी आमी एकी कडेन बसता आनी काम करता सांजच्या वेळाक. तेन्ना खूब बरें दिसता. आनी जशें जशें आतां लास्ट 2 दीस उरल्या तर म्हटल्यार मागीर सगळीं जाणां आपल्या आपल्या कामान व्यस्त जातलीं. मात होच ते 2 म्हयन्याचे टायम आसता तेन्ना आमी सगळीं बरोबर आसता आनी काम करता. तर आतां शेवटच्या टप्प्यान येवन आमी हांगा उबी आसा. 2 दिसांनी आतां गणेशोत्सव आयला. आतां कशें आसा की सगळे गणपती आमचे मॅक्झिमम रंगोवन जाल्या. इल्लेशे काम उरलां ते आयच्या दिसान आमकां टार्गेट आसा की हे कंप्लीट करपाक जाय. जून ते ऑगस्ट मेरेन हे सलग 3 म्हयने आमचें काम जोमान चालू आसता. आतां इतर लोकां खातीर चवथ म्हणटा ती भाद्रपद म्हयन्यांत ती साजरी करता. पण आमी म्हणजे मुर्तीकार जे आसा तेंची चवथ जुना पासून चालू जाता. म्हणजे वडाची पुनव हो जो मुर्त आसा त्या मुर्ताचेर आमी गणपती करपाचें काम जें आसा पळय ती सुरवात करता. पावसाची मदत घेवन म्हणजे वातावरण तशें आसा की काम सुटसुटीत जाता. आनी कशें जाता की मुर्ती एक जशी जशी वाडत वयता मागीर नागपंचम लागीं पावली की सगळे म्हणजे आख्खें घर भरलेल्या भशेन दिसता आनी बरें शुद्ध आनी पवित्र वातावरण आख्ख्या घरान अशें आसता. आनी रंगकाम करता आसतना सगळ्यांची उमेद म्हणजे सामकी शिखराचेर आसता आनी आनंदीत आसता वातावरण सगळें. कित्याक आख्खे परिवार म्हणजे गुंतून सगळे गणपतीचें काम जें आसा बारीक बारीक ते सगळे करीत आसता. आनी शेवटचो दीस आयल्या उपरांत म्हणजे तयेचो दीस आयल्या उपरांत की सगळे मुर्ती म्हणजे 80% मुर्त्यो ज्यो आसा पळय त्यो लोकांच्या घरा वयता. भरलेलें घर आसा तें अकस्मात खाली जालें म्हणटकीर मातशें खंय तरी वेगळे भशेन दिसता. मातशें
उक्ते उक्ते दिसता, पूण कशें आसा की गणेशोत्सव हा बाप्पा आपल्या आपल्या म्हणजे सगळ्या लोकांच्या घरा वयता हीच उमेद आमी मनान दवरता. आणि मेन म्हणटा ते गणपती आमी सुरवात म्हणजे जुनाच्यान जे ऑगस्ट पर्यंत जे गणपतीचें काम करप आसता आमचें चालू आसता ते म्हणजे फायनली लोक जेन्ना गणपती व्हरता तेन्ना तेंच्या मनान कांय खंत उरपाक जायना आनी म्हणजे मनाक सॅटिस्फॅक्शन आसपाक की गणपती बरो जालो हीच आमकां मेन म्हणटा ती मानवून जाता. जुनाचे एका वट पौर्णिमा आसता पळय त्या दिसा मूर्त करतात. तेज्या पयलीं एप्रील म्हयन्यान माती हाडटा, ती परत सगळी सेट करून दवरची पडटा थंयसर सारकी पावस येवच्या पयलीं, म्हणजे तें भितर गुणे वचोंक जायना म्हणून सेफ दवरची पडटा. तेज्या उपरांत वट पौर्णिमा येता तेन्ना वट पौर्णिमेच्या दिसा मूर्त करता आनी गणपती स्टार्ट जाता करपाक. मागीर तेन्ना आमचे थोडे आमी करता आनी थोडे भायले लेबरूय आसता काम करपाक, कारागीर आसता. तेन्ना आमचे सगळे शेड्यूल चेंज जाता. म्हणजे सदचें आमचें जेवण वा कितें आसा पळय तें आमकां एक्स्ट्रा करचें पडटा आनी सगळें चेंज जाता. मागीर हांव कितें करता पयलीं ते प्री प्लॅन पयलीं म्हाजें हें जावच्या पयलीं सगळें मातशें प्लॅनिंग करता की पूण हे 3 म्हयने आतां आमकां कशें रावूंक जाय तशें मातशें प्लॅनिंगानूच रावता हांव. सुरवाती म्हणजे अमके घरान लोक आसतले तेंचे कशें तेंची सोय जावंक जाय म्हणून हांव पयलींच मातशें प्लॅनिंगान रावता. सगळी घरान सामान भरप वा तशें म्हाका कित्याक करता हांव तशें तो म्हाका टायम म्हाका हांगासर म्हाका हें करपाचो आसता, युटिलायज करपाचो आसता. कित्याक म्हाका हें काम करपाचें खूब आनंद मेळटा हितून. हांव सुरवाती ल्हानपणा पासून म्हाज्या आईगेर बाबागेर अशें गणपतीचें काम करून येयल्लें मनीस आसल्या कारणान म्हाका हे दीस येयले काय म्हाका खूब आनंद जाता आनी म्हाका तें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा ह्या कामा खातीर आनी हांव तें मना पासून करता. त्या खातीर हांव चडांत चड वेळ हांव हांगासर हें करपाक स्पेंड करपाक सोदता. त्या खातीर हांव बाकीची जी म्हाजी जी सदचीं कामां आहा पळय ती हांव पयलीं प्लॅन करून तयारीन रावता. आतां हांव चवथीक आतां हेका 2 दीस आतां चवथीक आसा न्हू म्हणून आतां जें सामान आहा कितें सगळें हांव पयलींच रेडी जाल्लें आसा. कित्याक हांव जास्त हांव उरतलें हांगा न्हू पूण सगळी जे तयारी आहा पळय पूर्व तयारीनूच रावता. आनी घरान श्रावण शिवराक आसता. थोडे लोक कामगार आहा ते नुस्तें खाता म्हणून तांकां तशें त्या टायम तशें करून सेट करून दवरून तेंचे तशें कोणाचें तशें गैरसोय जायना तशी सगळ्यांक आवडीचें जेवण वा सगळें तेंची च्या पाणी सगळें सारकें करता. आनी क्लिनिनेसूय आसता त्या खातीरूय पयलींच तयारी करून दवरता.